NCP प्रेसिडेंट जो फिलिप हाणें विलिंगनेस दाखयला जर काँग्रेसीचे डिफेक्टर ते 10 जाण पार्टी सोडून गेल्ले ते परत येयले जाल्यार ते आपूण NCP घेतले म्हणून जाल्यार तुमचे NCP आनी काँग्रेसी मदें एलायन्स जावपाची कितें परिस्थिती आसा? गोंयचो लोक दिसना जेन्ना काँग्रेसीन सांगलें की आमी डिफेक्टराक तिकेट दिवची ना म्हणून म्हणजे NCPन जर त्यांनी घेतलें म्हणजे फाटल्या दारांतल्यान तांकां हाडून मुखार दवरप अशी तेजी गत जातली आनी लोक आमकां केन्नाच माफ करचे ना. NCPन जेणी डिफेक्शन करून BJP बरोबर गेल्या तितूंतले एक आमदाराक सुद्दां NCPन घेतले जाल्यार NCP बरोबर आमचे अलायन्साची टॉक सुद्दां स्टार्ट करपाक आमी तयार आसचे ना. ही तेणी नोंद करून घेवची कारण गोंयच्या लोकांचे विरुद्ध काँग्रेस केन्नाच वचची ना. डायरेक्टली इनडायरेक्टली कशीच वचची ना. सो तेणी लोकांक फटोवपाचे प्रयत्न करचे न्ही आनी NCPन जर काँग्रेसी कडेन रिलेशन दवरून जर हें करपाक जाय जाल्यार पयली ही अट म्हणजे हितूंतलो एकूय MLA NCPन आसपाक जाय. आमी तेजेर टॉक सुद्दां स्टार्ट करचे ना. ते येना जाल्यार तुमची टॉक चालू आसतली एलायन्सा पासून. अलायन्स जातले ना जातले हो वेगळो विशय पूण जी टॉक स्टार्ट जावपाक जाय ती स्टार्टूच जावची ना जर NCPन एक सुद्दां MLA तेंचे भितर घेतलो जाल्यार.